एकाच कोकोनट ट्रीकडे ते 290 मिळतात. आम्हीच केला तर ते आता आमचा तुमच्यासोबत विचारायचे पाहुणे गेला बरेच झाले तर आम्ही त्याच विचारायचे आहोत. आम्ही हे करून घेतलं तर तुझ्या बाईक सोबत करा सगळे इनिशियल ते जाणार लागले बिफोर मे तो त्यांनी प्रॉमिस केले मरे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पावसकर काय करतात ते कसले प्रॉमिस करतात. फर्स्ट वीक आपण स्टार्ट करू टोटल रोड आता वाईट आपले वाईडनिंग पावसा पहिली का पावसा उपरांत पहिले मे एप्रिल एंडा पहिले काम क्लिअर करू केले का एक अपडेट हे बारीक स्पीडवर घालून लाईटी घाले तर प्रॉब्लेम सॉर्ट पत्र बॉर्डरीचेर पावलेले आहा विजीट दिवपाक हांगासर तांकां त्या बद्दल आयज महाकाजन ते हांगासर पत्रादेवी वचून आयज विजीट केल्ली आहा. कित्याक रोडार वचून हांवें सगळें पळयल्लें आहा. कित्याक म्हाजें काम अशेंच आसतलें ग्रावंड लेवल. कित्याक भायर सरून हांव खंय कितें प्रॉब्लम आहा ते हांव प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो. कित्याक आयज इतली वर्सां जालीं खबर आहा तुमकां हांगासर कामां कशीं चलतालीं. ऑफिसान वचून अशीं कामां चलचीं ना. ताका लागून हांव गांवांत काम करतलो. ते आयज हांवें सगळ्या रोडाचेर पळयल्लें आसा. खंयसर जंक्शनार खंय कितें आमकां स्पीड ब्रेक जाय तशेंच आमकां खंयसर जंक्शनार खंय प्रॉब्लम जाता आनी खंयसर आमच्या लोकांक लागून कितें प्रॉब्लम जाल्लो खंय ते प्रॉब्लम सॉल्व केल्ले आहा. तशेंच आयज खंयसर आयज हे रोड हायवे आहा पळय ते सगळे जगलिंग जाता तांकां सांगलां हे प्रॉब्लम सॉल्व करचे. तेंच्यांनी सांगलां सॉल्व करून दिता. तशेंच आयज आमच्या हे सर्वीस रोड हे आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें खूब पयलीं हे करून अशेंच दवरलेलें आहा. रबर सोलिंग करून अशेंच दवरलेलें आहा. तांकां हांवें टायम दिल्लो आसा. तेंच्यांनी एप्रील एंड पासून ते सर्वीस रोडाक हॉट मिक्स घालून दिता म्हणून सांगलेलें आहा. ते हांवें तांकां पावसा पयलीं सांगलां कित्याक पावसा पयलीं ही कामां जावंक जाय. तितून खड्डे जाले जाल्यार ते खड्डे आनीक मोठे जातले पावसाक. ताका लागून लोकांच्या गाडयांक त्रास जाता आमच्या पेडणेकरांक सगळ्यांक. ताका लागून हे प्रॉब्लम हांव पावसा पयलीं सॉल्व करतलो आनी जाता तितले हे हॉट मिक्स करून खंयचे सर्वीस रोड केल्ले आहा पळय ते हॉट मिक्स करून सर्वीस रस्ते केलीत ना. जी जमीन आशिल्ली तातूंत हायवे सध्या बनवप सुरू आहा आनी सर्वीस रस्ते ना. ती जमीन संपादन करीसर रोखले काय आसा तशेंच रस्ते करतले. काही ठिकाणी जागाच ना सर्वीस रस्त्याक. आतां कितें केल्लो आहा पळय ते तांकां सांगलें सध्या तरी हॉट मिक्स करून दिया. जे रोडार आतां वयता आमच्यो गाडयो पळय ते खड्डे पडलेले आहा. ताका लागून हांवें तांकां सांगलें ते तरी करून दिया पयलीं. अजून तेंच्यांनी एक्वायर करूंक ना. एक्वायर तेंचे ते हें चालू आसा प्रोसेस चालू आहा. जेन्ना ते सगळे एक्वायर जातले ते म्हणसर आमी रावले जाल्यार हे खड्ड्यानूच आमकां वयचें पडटलें. ताका लागून हे खड्ड्यान तेंच्यांनी सांगलें हॉट मिक्स घालून दिया म्हणून. ते काम तेंच्यांनी करून दिता म्हणून सांगलें. आज कोण कोण आयिल्ले? पीडब्ल्यूडीचो एई आसलो. तशेंच तेंचो इंजिनियर एक आसलो. तशेंच म्हाका फ्रेंड सरपंच जाल्लो म्हाज्या वांगडा.
सगळे कार्यकर्ते आसले हे सगळ्यांक घेवनूच हांव ते आयज भायर सरलेलो कित्याक हे पळोवपाक हे आमचे ट्रेनान रस्त्याचे प्रॉब्लम कितें आहा कित्याक म्हाका हेच्या पयलीं खूब जाण आसलेली आनी तेच्या पयलीं हांव उलयल्लो आहलो कित्याक हांगासर सर्वीस रोड ना ते जावचे म्हणून आनी ते करून दिवचे म्हणून. आता मालप्या रेल्वे स्टेशन आहा आनी ते क्रॉसिंग करपाक हे ना थंय उड्डाण पुलाची जे पळय कितें आहा प्रॉब्लम आहा ते प्रॉब्लम पयलीं सॉल्व करता. मागणी करपाची आहा पळय ते प्रॉब्लम परतून हांव तेंच्या कडेन मांडटलो कितें मागणी करपाची आहा पळय ते दिल्ल्या मुदतीन ते काम करतले म्हणून तुमकां गॅरंटी आहा. ती हांव गॅरंटी तुका दिता न्हू. आनी अडचण येवचे ना आनी हांव ती कामां करून दितलो आनी करून घेवपाची म्हाका फाटलो त्यांचो अनुभव पळयत न्ही सीएमान सुद्दां पळयले डेप्युटी सीएमान पळयले आनी खंयचे कडेन कांय ना म्हणजे रस्त्याचे म्हणून. तूं म्हाका एप्रील 30th पासून टायम दी आनी हांव एप्रील 30th जावन तुज्या कडेन परत बायक दितलो आनी तुमकां हांव दाखयतलो हे रोड करून दिले म्हणून. हें म्हाजें उतर.